मंगळार 16 जानेर सांत जुजेवाजाची दोबाजी परब. मुखेल वड पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. नियाळा कादार. भाग्यवंत जुजेवाज आमचो गोंयचो आस्कारी. आयज ताची परब आमी कोत्तां. तो हे शुभवर्तमान जियेलो. ताचें जिवीत आमी नियाळीत जाल्यार तो जल्मांतावनूच भाग्यवंत म्हणल्यार जाता. यादनी कसो वावुरतना ताका मिशनार जिविताचें आपोवणें आयलें. ताका वडील भीस्म करूंक सोदताले, पूण ताणें ही जुट्टी नाकारली आनी तो पांय वाटेन श्रीलंकेंत गेलो. थंय तो एक वावराडी कसो भितर सरलो. पाद्री जावनूय सगळे तरेचो वावर ताणें केलो. एक भिकारी, रांदपी, नर्स, दोतोर, पेदो, कुली जावन गुपीत लोकांची सेवा केली. यादनी कसो त्या वाठाराच्या लोकांची ओत्मीक गरज भागयली. कितल्योश्योच मिलाग्री ताणें थंय केल्यो. ताणें वेता त्या गांवांत आपल्या फाटल्यान हो बरो वावर चालू दवरूंक मुंगपूस म्हणल्यार समुदायाचे फुडारी घडले. अन्नावीस म्हणल्यार देव संदेशकार तयार केले. जेजून 72 जाणांक दोगांक नोकरांनी धाडले. सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगटूंक न्हयच 12 शीस पूण हजारांनी ताचो पाटलाव करून ताचें मिसांव परगटलें. जेजून आमकां एक एकल्याक विंचून काडल्यात, जावं कुटुंबान, समुदायान, फिरगोजेन आनी समाजान. आमी व्हडपण पदवी सोडून ल्हानविकायेन एकामेकाची सेवा करून जेजूक गोवायकी दिवंक. भाग्यवंत जुजेवाज सगळ्या मिशनराचो आस्कारी म्हणूंक जाता. म्हजो थाराव. हांव आसा थंय म्हजें मिशनार जिवीत जियेतली.